कुंकळे आक्षीच्या ट्रॅफिक जॅमाचेर मोविनान घेतल्या खर भूमिका. सिंगल लेन सोडटल्यांचेर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नदर. तालाव पावतले घरा कडेन. हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी बसोवपा खातीर आतां करची पडची ना धांवपळ. सुशेगादीन 5 वर्सां भितर करपाक मेळटली नोंदणी. म्हापशां आनी केप्यां सुरू जातलीं नवीं सेंटरां. इफ्फीतल्या तिकेट बुकिंगाच्या घोळाचेर ESGन दिलें स्पश्टीकरण. ऑनलायन परस बरोच उरला अजून ऑफलायन कोटा. तिकेटी रद्द केल्या उपरांतूय मेळटलो प्रवेश. कुंकळे केप्यां मार्गार उमथळी प्रवाशी बस. मोबायलाचेर उलयतल्या ड्रायव्हरान वण्टीक दिलो धपको. 3 जाण गंभीर जखमी. 5 जाणांचे निबावले किरकोळ जखमांचेर. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. येरादारी खात्यान खर पावलां उबारपाचें थारायलां. तशेंच जुवारी पुलाच्या दोनूय वटेनी CCTV कॅमेरे बसयतले. येरादारी नेम मोडपाचेर नदर दवरपा खातीर अत्याधुनीक इंटरसेप्टर गाडी घेवपाचो निर्णय घेतला. तशेंच नव्या वर्सा सावन गुजरात राज्याचेर धर्तरेचेर दंडाची रक्कम निश्चित करतले. सोमारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत मंत्री माविन गुदिनोन ह्या विशीं म्हायती दिली. गुजरात मॉडेल दोळ्या मुखार दवरून तालावांचे दर देंवोवपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. पूण परवानो नासतना गाडी चलोवप वा सोरो पिवन गाडी चलोवप्या आड मात खर कारवाय करतले खंय. From January I will be implementing, but I want to mention one thing here. Even though I have said January, when the entire another thing I want to tell the people of Goa, we more or less the new Motor Vehicle Act, we copied the Gujarat model. In Gujarat, they felt certain fines were very steep, it will affect the common man. But there are certain handicaps which we have, and there are certain changes which we are not entitled to do, like drunken driving. I will give only one example. Fine is straight away from 1,000 rupees or 500 rupees, it has moved to 10,000. That we don't have the right, states don't have the right to modify that. And I am also saying it has to be 10,000. So I am not deviating from what the center is saying. Then driving without license, a similar thing. There are several key ingredients in the new Motor Vehicle Act amendment where the fines as mandated by center we cannot change, they will remain the same. But wherever it has been possible to lower it, because looking at the practicality we have lowered it. In whole of December my department also, I have instructed them have some sessions or programs for the people to educate them. Why are they worried about such high fines? If you don't break the law, if you don't commit the offence, you will not pay any fine. आक्षी ते कुठ्ठाळी मेरेन सिंगल लेन सोडून ट्रॅफिक जॅम करतल्या वाहन चलोवप्यांचेर माविन बेजारलो. आपली लेन सोडून ट्रॅफिक जॅमांक जापसालदार थारप्यांचेर नदर दवरपा खातीर चडांत चड CCTV घालपाचे आदेशय तांणी अधिकाऱ्यांक दिले. One particular thing I want to stress. The second Zuari bridge is being built. Work is going on on a hectic pace. We want to complete it as soon as possible. It is leading, I know, to a lot of inconvenience. There is no gain without pain. We have to go through that pain. To reduce the pain, we have to follow a single lane system. If nobody jumps the queue and goes in a single lane, they may travel only at 30 or 40 kilometers per hour, but then there will be no blockades. And now I am instructing my Secretary Transport and my Director that install cameras as early as possible. No need of keeping too much of staff there. Cameras will automatically record who break the line and send these fines or this challenge to the houses of these people. In due course of time, I want to get those vehicles, interceptor vehicles which Maharashtra has got, and they are supposed to be the latest in the country. They are reasonably priced, I am told, because I made my inquiries. If you have those vehicles, you will get once those vehicles are parked by roadside, you get the photograph of the number plate, as it happens in advanced countries. You get a photograph of the number plate,
You get data whether you have got tinted glasses, you get data whether there were more passengers sitting in the car, and various other data which is actually required to see that your car is following the rules on the road. All this will be available. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. अजून आपल्या गाडयांक हाय सेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटी बसोवन नाशिल्ल्यांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. आता धावपळ करपाची गरज ना. तुमकां सरकारान आनीक 5 वर्सां दिल्यात. बुकिंगे खातीर ऑफिसांतय वचपाची गरज ना. बुकिंग आनी पेमेंट तुमच्यान ऑनलायन करूं येता. ही नवी फिटिंग सेंटरां म्हापश्यां आनी केप्यां जाव येतात. काही दिसां आदी हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी बसोवन घेवपा खातीर लोकांक घाम गाळचो पडलो. पूण सरकारान आतां ही प्रक्रिया कस्टमर फ्रेंडली केल्या. रियल मेझॉन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी हे विशीं येरादारी मंत्री माविन गुदिनो म्हऱ्यांत सोमारा प्रात्यक्षीक करून दाखयलें. तुमच्यान प्लेटी बसोवपाचें बुकींग ऑनलायन करूं येता. तशेंच तुमकां प्लेट बसोवपाचो दीस थारायिल्लो SMS येतलो. तुमी वेळ मेळटा तेन्ना वचपाचें. हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटी विशीं आशिल्ले समज गैरसमजय तांणी पयस केले. पळयात. So there are two ways of booking HSRP order. One is the online booking, which customer can do from www.realmason.com, and another from the ADT office. While booking order from realmason.com, customer enters his vehicle number and chassis number. The data gets validated with the Vahan data. If it is not there, then customer have to visit the concerned ADT office for the backlog entry. It means that data is not available with the Vahan server. That's why it's not get populated. Right now we are taking all type of a series because department has already published that notification. So it's not like today in this month only 1000 to 1999. Even though if customer of 6000 series comes early, we take that order. After this, customer have to make an online payment. So after where he get a payment confirmation, its fitment date and slot, which is sent by a customer to the customer over the SMS and a email. If customer want to place an order at the ADT office, they have to visit the ADT office where our data entry operators are there. They will again fill all the details which I said earlier also. In this case, we can make the payment either cash or a debit credit card. And on successful payment, you will get again a SMS and a hard copy. As soon as plates are ready, one SMS sent to customer, his plates is ready and he have to plot his vehicle at fitment station at the allotted date and time. See, the contract is for 5 years, but 5 we years. get it 2.5 years. 2.5 year planning. We are planning to get it converted as soon as possible. All HSRP is having a specific size, specific form. And when we read this number, we can digitize it from where it is going, whose vehicle it is. But it is possible. But until unless it is not implemented fully, you can't do it. Bangalore, they have done it. They have installed all the cameras, digitization software, and they have with the help of HSRP. Only with the help of HSRP we can do it. नंबर प्लेटी बसोवपा खातीर म्हापशें आनी केप्यां अशीं 2 केंद्रां सुरू करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. प्लेटींच्या सुरक्षेच्या विशयाचेरय तो उलयलो. Security features are very clear, which is depicted here. Hot stepped to at 220 degrees. For this hologram, which is fixed, itself is a proof at that temperature that nobody can just do and temper what he wants. Then you have a unique laser code engraved. Then IND legend as well. We did give certain serial numbers, we did give certain dates for those serial numbers. But it does not mean that once that date is over, their number plate can never be fixed. This was a misconception which led to crowds gathering and lot of confusion everywhere. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो चालीक लावपा खातीर सरकारान आतां नवी रणनीती आखल्या. जे आराखडे आसात ते एक एक करून चालीक लायतले. पुराय आराखडो वांगडाच चालीक लावचे नात. हे विशीं राष्ट्रीय अधिकारिणी कडेन उलोवन शक्य जाता जाल्यार पळयतलो अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो सादर करपाक सरकाराक 15 नोव्हेंबरा मेरेन वेळ दिल्लो, पूण सरकारान तो 14 नोव्हेंबराकच सादर केल्लो.
पूण हो आराखडो तयार करपी समितीन आनीक 2 म्हयन्यांचो वेळ मागिल्लो. हाचेर कोर्टांतले फुडले सुनावणे वेळार सरकार चड वेळ मागून घेतले. 27 तारखेर आतां कोर्टाची हियरींग आसा. 15 तारीख पासून आमकां आमचें कितें आतां दिव म्हणलेलें, आमी 14 तारखेक दिलें. सो आतां ती केस आतां 27 तारखेर दवरलेली आसा आनी 27 तारखेर आमी मागल्या आनी टायम, कितें NCSA म्हणून आमचे कडेन 2 म्हयने आनी मागल्या. गव्हर्मेंट डिसिजन फाल्यां 27 तारखेर कॅबिनेट आसा, तितूंत हांव सगळे आमचे कॅबिनेट कल्लेक आनी सीएमा कडेन विचारतले की कोणें जे आमचे दिल्या वेदर वी कॅन डू पार्शल आमी करूं शकता जाल्यार वयर मागीर हांव विचारतलो. एटलिस्ट कॅबिनेटा कडेन एक अनऑफिशियल नोट घेता आनी CA कडेन डायरेक्शन दिता की कोणें दिला, कोणाक न्हिदपाचें तें न्हिदूं आनी बोर्ड म्हणटा मारूं, कोणें दिला तेंचे एटलिस्ट फायनल करपाचो प्रयत्न आमी करपाक ट्राय करतले. ओली जमीन असलेल्या सुवातेवयल्यान हो आराखडो चालीक लावपाचो निर्णय सरकारान घेतला. आमी ऑलरेडी NIO अपॉइंट केला टू आयडेंटिफाय ऑल द वेटलँड्स. वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आहा ऑल वेटलँड्स ऑफ गोवा विच वी ऑल्सो वॉन्ट टू नोटिफाय एंड कीप फॉर पोस्टरिटी's sake. But we will not keep any buffer in that. I am very happy to say that out of 191 panchayats and 14 municipalities, we have finished 180 PBRs. 18 panchayats have not given, and this is 14 municipalities have not given. PBR मतलब कितें it is part of the biodiversity of a particular village where the local people have to be involved. हे गांवान हे वस्तू मेवता, असले फ्लोरा फॉना जाता. सो दीस PBR म्हणटा तेका PBR ते करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. इफ्फीच्यो तिकेटी ऑनलायन बूक करप म्हळ्यारच सगळें न्हू. ऑफलायन कोटा ताचेकय चड आसा. देखून प्रतिनिधीक तांचे कावंटरा वयल्यान प्रवेश मेळटाच. ते भायर निमण्या खिणाक कोणाची तिकेटी रद्द जाल्ल्यो आसत जाल्यारय प्रवेश मेळटा. इफ्फीतल्या तिकेट बुकिंगाच्या घुसपा गोंधळाचेर ESGन हें स्पश्टीकरण दिलां. फाटल्या 15 वर्सां परस अंदू तिकेट बुकींग चड सोंपें जालां, पूण तरीकूय गोंधळ जाताच. खास करून रातच्या वेळार जातले ऑनलायन बुकींग हाऊसफुल दाखयतात त्या वेळार. The confusion in the mind of lot of people is that if a theater is showing full at night, then it is houseful. No. At night at 12 o'clock only online quota starts. There is lot of ticket. The quota of offline is more than the online quota. So that starts at 8 o'clock in the morning. Even if they don't have time, they have got some pressing need, they may not come at 8 o'clock. They can try it later on because lot of people are in between cancelling tickets. Then, as I informed you last time, there are certain number of seats which are released 1 hour prior to the show. So again at that time also there is an opportunity to book ticket. And still, if a person has not found ticket, he can come to the theatre. As I told you, there are 25 to 30% people are not turning up to watch the movie. That is, suppose 8:30 is the show time. You have to stand till 8:30. You come there. The moment show starts, you will be asked to show your card. You show your card, it will be scanned, and you will be allowed in. ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायान सांगले शॉर्ट फिल्म सर्ती खातीर तांचे कडेन 400 प्रवेशिका आयिल्ल्यो. पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो 29 नोव्हेंबराक जातलो. एक शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन मूवी मानिया म्हणून शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आसा आनी तातूंत भितर सादारण ते 400 टिमी पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. इफ यू जस्ट कॅल्कुलेट क्रू तांचो एक 10 जाण धरले जर जायत ओवर 4,000 people will be doing their films involved in full film making. इतके मोठे दबाजान आयज गोंया भितर हे कार्य कोमेस जाल्ले आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक म्हादय आनी गोंयकारांचे पडून गेल्ले आसत जाल्यार ताणें आंदोलनात वांटेकार जावचो. म्हादय बचाव आंदोलकांनी मागणी केल्या. म्हादय बचाव आंदोलनाचे पयले पर्व सोमारा म्हापशा सुरू जालें. म्हापशेच्या हनुमान मंदिरा मुखावेल्या हुतात्मा चौकात जाल्ले हे सभेत म्हादय बचाव आंदोलनाचो निमंत्रक अरविंद भाटेकार, एल्विस गोम्स, सुभाष वेलिंगकार, जितेश कामत हांचे सयत हेरांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेतिल्लो. प्रमोद सावंत म्हणटा की तांच्याकून चड ज्ञान आपल्याक आसा. हांव प्रमोद सावंताच्या ज्ञानार भाश्य करूंक सोदिना, म्हणून हांव इतलें सांगूंक सोदतां की तुका ज्ञान आसून जर म्हादयच्या लढ्यान तूं सामील ना जाल्यार तुज्या सारको नालायक हो तूच. कारण ज्ञान तुका जर आसा
जाल्यार त्या लढ्याक जे उपयुक्त लागता ज्या त्या लढ्या खातीर करूंक जाय तो लढो उबार मरे सभा. अरे तुका जर खरें तुका मोग असलो म्हादई जर तुज्या आवय पेक्षा व्हडली असली जाल्यार तुवें खरें म्हणल्यार जन आंदोलनात सामील जावंक जाय आसलो. तुमकां लोकांचे पडलेले ना. जर ते लोकांचे पडलेले आसा जाल्यार हांव परत एकदा आवाज करता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक की ताणें ह्या जन आंदोलनात सामील जावपाचे आनी हे जन आंदोलन इतलें पेटून उडोवपाचें की ह्या सेंट्रलच्या गव्हर्मेंटाक मोदी सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय आनी कर्नाटकाक दाखोवन दिवंक जाय आमी खरें गोंयकार जावन आसा म्हणून. म्हादय प्रश्नाचेर लवादान आपलो निवाडो दिवन 15 म्हयने जाले. ह्या 15 म्हयन्यांच्या काळात सरकारान कितें केलें? हाचे पयलीं कितेंच करूंक नाशिल्लें सरकार हाच्या उपरांत तरी कितें करतलें असो प्रश्न विचारून आंदोलनाचो निमंत्रक अरविंद भाटीकारान सरकाराचे निष्क्रियतेचेर बोट दवरलें. आनी लवादान जे आमकां उदक अलॉट केलां, उदक आमच्या नांवान आमकां हे गोंयकारां खातीर अशें म्हणलां, तें फक्त जे टोटल उदक अलॉट केलां 40 TMC फीट, गोंयकारांक 24 TMC दिला. 24 TMC फीट म्हणल्यार 60% TMC फीट. तातूंतले आमकां 60% कित्याक, 20% कमी कित्याक? हे आमच्या सरकाराक खबर आसा काय ना? खबर आसा जर जाय जाल्यार हाचे परस चड आमकां मेळूंक शकना. लवादान आपले फायंडींग आपलो अवॉर्ड दिवन 15 म्हयने जाले. 15 म्हयन्यांत सरकारान कितें केलां आनी सरकारान जर काय करून हाजे फुडें कितें करतलो? जर 60% आमकां पुरो हो न्याय अशें आमकां दिसना जाल्यार पर्रीकारान आय एम हॅपी विथ द जजमेंट कित्याक म्हणलें? म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. मनशाविणे एमपीटीत आयिल्ले नाफ्ता बोटीवेलो फोकस आता मंत्री मिलिंद नायका कडल्यान वळून थळावो नगरसेवक निलेश नावेलकाराचेर स्थिरावला. मिलिंद नायकाचे समर्थक म्हणटात आपले शिपिंग एजन्सी वरवीं नावेलकारानच नुशी नलिनी बोट एमपीटी बंदरार हाडिल्ली. ताका लागून ह्या नगरसेवकाचेरूच कारवाय करची अशें ते मागतात. बार्बादोस मरीटायम एजन्सीज प्रायव्हेट लिमिटेड ही शिपिंग एजन्सी निलेश नावेलकार चलयता. कांय मिडियाच्या बातम्या प्रमाण नाफ्ता आशिल्ली मनीस विरयत नुशी नलिनी बोट गोंयांत हाडपाक नावेलकारच जबाबदार आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. थळावो आमदार मिलिंद नायकाक बेठोच बदनाम केलो. आतां तांणी थळाव्या पुलिसांक तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्याक हे बोटीच्या वेव्हारांची चवकशी करून नावेलकाराचेर योग्य ती कारवाय करपाची मागणी करपी निवेदन भेटयलां. एक्चुली नाफ्ताची बोट ह्या एक व्यक्तीन हाडला, तो आसा निलेश नावेलकर. ह्यो एजंट आसलो तेजो, हेणे हाडली आनी ही आमी परत उरसूट आरोप करताले खपोवन घेवचे ना आमदाराचे अगेन्स्ट. आनी आमी आयज मेमोरंडम पुलिसाक दितले, डेप्युटी कलेक्टराक दितले की हेजेर सविस्तर इन्क्वायरी जावन येवची. परशुराम सोनुलेकर हा तो आतां हेचें नांव येयलां, निलेश नावेलकाराचें नांव येयलां, तो एक उतार उलोवपाक तयार ना. जावं खंयची प्रसार माध्यमां उलोवपाक तयार ना. जो आमचो काँग्रेस अध्यक्ष आसा गोवा प्रदेशाचो, तो आतां एक उतार उलयता तेच्या अगेन्स्ट. कित्याक तर तो संकल्प आमोणकराचो सपोर्टर म्हणून. की आमकां अशें दिसता की आमच्या आमदाराचेर कोण कोण उचलून आरोप करता पळय तेजेर आमी आयज सगळे ओपन एकठांय जाले आनी आमी हे आरोप सहन करचे ना. आमी जवळ जवळ हो आतां आमचो बारीकसो मोर्चा आसा, आमी अखंड मुरगांव मोर्चा रेडी करतले आनी तांकां आन्सर दितले. परशुराम सोनुलेकर म्हणून कोण आनी कोण बाकीचे कोण इत्यादी दिवकार आहा आनी सगळ्यांची नांवां घेतल्या तांकां आमी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हे आमचो 6 नंबर वॉर्डाचो मोर्चा आसा आनी ह्याच्या नंतर आमी जो मेळावो करतले, व्हडलो मोर्चा करतले की तांकां नाकिनूय जातले आनी आमी सगळे घेवन पुलीस स्टेशनार वचून तांकां सांगतले वीज प्रूफ करा आनी तुमी सिद्ध करून दाखया म्हणून. नाजाल्यार आमी हे सगळे आमी वगीर रावचे ना हांगासरले आनी हे आमची चळवळ फुडें खूब वाडटली. हे विशीं गोवा 365 नगरसेवक निलेश नावेलकारा कडेन संपर्क साधपाचो यत्न केलो पूण ताचो फोन लागलो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एका मोबायलान केलो घात. बस चलयतना ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो सुटलो. एका दुर्गार बस ठोकली आनी बसींतले 8 प्रवासी जखमी जाले. धरून रस्त्यार उबी आशिल्ली बायल. तिगांक बरीच दुखापत जाल्या, धरून ड्रायव्हराक. हे सगळे घडले बस चलयता आसतना बस धनीच मोबायलाचेर उलयतालो म्हूण. सोमारा सकाळच्या वेळार घडलेली ही घडणूक. 18 प्रवाशांक घेवन ही बस कुंकळेच्यान कुडचड्या वताली.
आकामळा हो अपघात जालो. ड्रायव्हरीचो बसीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान बस वचून दुर्गार आदळ्ळी. बसीचो धनी सुरेश लाडस ती चलयतालो. मोबायलाचेर उलयतना ताचो बसीवेलो ताबो गेलो आनी हें सगळें नाट्य घडलें. तिगांक मडगांवच्या हॉस्पिटलीत व्हेल्या, जाल्यार गंभीर दुखापती जाल्ल्या बाकीच्या 5 जाणांक बाळ्ळेच्या हॉस्पिटलांत व्हरून घाल्या. रॉंग सायडीन ड्रायव्हर फोनाचेर आसलो. फोनार जे उलयता अशें म्हणलां तें सारकें 100% खरें आसपा जाय. कित्याक हांवें केन्नाय खूब फावट पळयलां की हे सगळे ड्रायव्हर बसींचे चड करून फोनाचेर आसायच. फोनाचेर एक तर मोबायल ड्रायव्हराक फोन करून सांगताय कांय पॅसेंजर नाय म्हणून, ना जाल्यार आपूण घरा कडेन वा आनी कितें असली काम करता. दुसरी गाडयान तेंगे फक्त म्युजीक चालू आसता आनी तेजे त्या नादार ते कितें करताय ते तेंकां कांय खबर आसना. ओवरटेकिंग करता आसतना एक्सिडेंट जावपाक शकता फोनाचेर उलयता आसतना. हें टोटली बॅन करपाक जाय. ते सारकें कळटा की फोनाचेर उलयतालो आनी ड्रायव्हरा मिस्टेक असली ड्रायव्हरांतल्यान लायसन्स सस्पेंड करपाक जाय आनी पात्रांकूय पनिशमेंट पडपाक जाय. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयतारा हणजूणचे ग्रामसभेत लोकांक हिंसेचो अणभव आयलो. कांय ठरावीक राजकीय पक्षाचे लोक येवन गोंधळ घालतात असो आरोप हणजूण पंचायतीचो सरपंच सावियो आल्मेदान केल्लो. पूण आतां ग्रामस्थ म्हणटात सरपंचाकच लोकांचे विशय सभेत आयिल्ले नाकात. लोकांनी हाडिल्ले थारावूय सरपंचाक पास जाल्ले नाकात. हणजुणा परतून परतून लायट गोल्ल जाता. हो विशय लोकांनी ग्रामसभेत हाडिल्लो. वीज केंद्राचें नवें सबस्टेशन जायना तो मेरेन वाठारांतल्या व्हडल्या प्रकल्पांक वा बांदकामांक लायसनां दिवची न्हय असो थाराव लोकांनी मांडिल्लो. लोक म्हणटात सरपंचान हो थाराव पास करपाक न्हयकार दीत विशय दुसरीच कडेन व्हेलो आनी जेन्ना तांणी सरपंचाक हरकत घेतली त्या वेळार सरपंचान पुलिसांक आफोवन लोकांक भायर काडले. हांगा लायटूच ना सर चडशी पळोवंक गेल्या. आतां आमी हांगा येयले तेन्ना पयलो क्वेश्चन विचारलेलो बाबा लायटीचो प्रॉब्लम कितें. ते म्हणपाक लागले सब स्टेशन येता. त्या सब स्टेशन येता लायसन तुमी बेसिकली कितें जाता ओवरलोडा खातीर लायट मेळना. तर तांकां कितें सांगलेलें रेजोल्युशन पास करा तुमी न्यू लायसन दितले. न्यू लायसन दिवं नाका जे पर्यंत न्यू सब स्टेशन येता. पण ते रेजोल्युशन पास करचे काय टायम वेस्ट करता. फाटलो टॉपिक परत उलयतले फुडलो टॉपिक उलयतले लोकांक ओगी करतले जाले आनी आतां खंय आसा रेजोल्युशनूच ना. सरपंच खंय सरपंच पयलींच उठून गेलो. पुलिसांक हाडले भितर मदीं कित्याक लोक ताका न्ही प्रेशर करता बाबा सायन कर म्हणून रेजोल्युशन पास. खंय आसा रेजोल्युशन. डोंट गिव लायसन्सीस टू द न्यू बीग एस्टॅब्लिशमेंट फॉर कन्स्ट्रक्शन. कित्याक कितें जाता हांगा सद्या हांगा पळोवंक गेल्यार इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आसा, पावर शॉर्टेज आसा. तर ओवरलोडा खातीर लोकांक लायट मेळना आनी तुमी आनीक परमिशन दिल्यार कशें जातलें. ते म्हणटा ते प्रपोज केल्या न्यू सब स्टेशन येतले. अरे अग्री न्यू सब स्टेशन येता पण न्यू सब स्टेशन येवन मागीर तुमी लायसन दियात न्हू. आतां कित्याक दिता लायसन. 20 एप्लिकेशन आसलेले आहेत. 20 एप्लिकेशनांनी मेन इश्यू आसलेलो आमचो हे बिल्डरांक सगळ्या हेंच्यांनी NOC दिल्या. सो NOC दिल्या पळय कन्स्ट्रक्शनाक ती लायटीचो पावर आमकां तितलो सफिशियंट ना आनी हेंच्यांनी आयज हेंकां आमी एकूच विशय मांडलो की आमचो लायटीचो इश्यू सॉल्व जाल्या शिवाय हांगासर परमिशनां न्यू NOC कोणाकूच कन्स्ट्रक्शनाक दिवप ना म्हणून. सो तेजे आमी तांकां रेजोल्युशन घे म्हटलें. ते रेजोल्युशन घेवपाक तयार ना. ते काडटानी आमकां पावर सफिशियंट आसा म्हणटा. सफिशियंट आसा जाल्यार दिसाक 5-6 फावटी लायट कित्याक वयता. हणजूणच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. अंदूचे इफ्फीत आनंदीबाई जोशीचे जिणेचेर उजवाड घालपी आनंदी गोपाळ हो मराठी सिनेमा दाखयलो. आनंदी गोपाळराव जोशी ही भारतातली पहिली बायल दोतोर. 11 मार्च 1888 दिसा अमेरिकेचे मेडिकल कॉलेजीन तिका वैद्य विद्या पारंगत हो किताब दिल्लो. योग्य उपचाराविणे आपले भुरगे मेल्या उपरांत हेरांच्या वाट्याक अपत्य मृत्यूचे दुख्ख येवचें न्हय अशें ह्या जोडप्याक दिसतालें. आनंदीबाईन दोतोर जावपाचें थारायलें. परदेशांत वचप पाप मानताले अशा काळात अमेरिकेत वचून तिणे डिग्री मेळयली आनी दोतोर जावन म्हटल्यार वैद्य विद्या पारंगत हो किताब घेवन भारतात आयली. तिच्या संघर्षाची काणी ह्या सिनेमात पळोवंक मेळटा. सिनेमाचो दिग्दर्शक समीर विद्वांस आनी अभिनेतो ललित प्रभाकर गोवा 365 कडेन तांच्या अणभवा विशीं उलयले. पळयात. 2 प्रतिक्रिया सारख्या होत्या त्या म्हणजे दॅट वॉज रिअली यू असं मला विचारलं लोकांनी की कारण लोकांना ओळखायलाच होत नव्हतं ते की मीच ते काम केलं आहे असं. पण मला याची गंमत वाटली की वेगवेगळ्या भाषेतले लोक आले होते सिनेमा बघायला. तीच गंमत असते की फेस्टिवलची की
इथे कसल्या बाउंड्रीज नसतात. वेगवेगळ्या भाषेतले लोक वेगवेगळ्या भाषेतले सिनेमे बघत असतात. कुठल्याही फेस्टिवलमध्ये आजपर्यंत आनंदी गोपाळ नव्हती सादर केली जी इथे झाली. तर एक क्राऊड वेगळा असतो फेस्टिवलला येणारा, तर ती मजा असते त्याची पण, आणि लोक एन्जॉय करत होती. जिकडे ज्यांना ते टच होणाऱ्या ज्या मुवमेंट्स होत्या त्या होत होत्या. म्हणजे आम्हाला चित्रपट संपल्यानंतर चेन्नईवरनं आणि केरळावरनं आलेले स्टुडंट्स भेटले की ते म्हटले की आम्ही मराठी फिल्म पाहतो, थोड्याशा पाहिल्या आहेत आणि खूप इमोशनली अटॅच झालो फिल्मला, आणि तर ते मला फार इंटरेस्टिंग वाटलं. मनस्विनी प्रभुणेबरोबर आमचे व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकर. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.